स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स जी आपयल्ली आसा ती म्हळ्यार हो जो रोस्टर घोटाळो जो आसा तो उगडकीस हाडपा खातीर रोस्टर जे प्रत्येक डिपार्टमेंट्स मेंटेन करता अशें म्हणटा पण ते आमच्या तरी नजरेक अजून आयिल्लें ना. 29 जून 2026 ह्या दिसा एक नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ होम जनरल सेक्रेटरी सचिवालयान पब्लीश जाल्लें आसा. हातून तांच्यांनी दोन ज्यो क्लॉज आसा तांकां डेट एक्सटेंड केल्ली आसा. हातून ते दोन क्लॉज आसा फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांचे रिजर्वेशन जे आसा तांच्या खातीर दोन क्लॉज जे आसा क्लॉज 3 आनी क्लॉज 7 हाका एक्सटेंशन दिल्लें आसा. क्लॉज 3 म्हटल्यार 2% रिजर्वेशन जे आसा ग्रुप ए एंड बी खातीर तातून बेस्ड ऑन रोस्टर पॉइंट शाल कंटिन्यू बी सर्विस पोस्ट फिल्ड थ्रू GPSC विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2026 ते 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत एका एक्सटेंशन दिल्लें आसा. जाल्यार क्लॉज 7 म्हणटा की जे 79 रजिस्टर्ड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स आसा तातूंत C and D कॅटेगरी येता तांच्या खातीर डेट एक्सटेंड केल्ली आसा. हातूंत तेंच्यांनी खंयचेच म्हटलें ना की A and B आसूं किंवा क्लॉजा प्रमाणे किंवा C and D आसूं. हातूंत तांच्यांनी रिजर्वेशना बाबतींत जे बेगिना घेवपा खातीर जावं डायरेक्शन केल्लें आसा GPSC बाबतींत हातूंत थंय म्हटलेलें. आतां मेन इश्यू सुरू जाता रोस्टर पॉइंट्स. हातूंत क्लॉजान तांच्यांनी म्हटलां की क्लॉज 3 रोस्टर पॉइंट्स म्हटला. रोस्टर पॉइंट जेन्ना म्हटला तेन्ना ते रोस्टर त्या डिपार्टमेंटा कडेन आसपाक जाय. आतां हांवें प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन जे कन्सर्न संबंधीत जे आसा ते सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन RTI घातलेले आनी हे RTI जे इन्फॉर्मेशन मेळोवपा खातीर की प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन जो रोस्टर आसा तो म्हाका दिवचो. सो त्या प्रमाणे हांवें जे RTI मागिल्ले आसा ते होम डिपार्टमेंट जनरल, होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, गोवा पब्लिक सर्विस कमिशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आनी GPSC. आतां हे जे तुमच्या मुखार हांवें प्रूफ दवरला मानावळ जी केल्ली आसा तातूंत पयलें आसा डिपार्टमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट जनरल CFF सेक्शन. येल्लो कलर मार्क केल्लें आसा क्लियरली तांच्यांनी म्हटलेलें आसा आमचे कडेन रोस्टर अवेलेबल. नंबर 2 डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर तांच्यांनी म्हटलां आमचे कडेन रोस्टर ना. ताच्या नंतर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन तांच्यांनी म्हटलां आमचे कडेन रोस्टर ना. ताच्या उपरांत हे आसा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल. ताच्या नंतर हे आसा डिपार्टमेंट ऑफ होम जनरल सेक्शन. हातून सगळे हातून जे इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा तातूंत तांच्यांनी क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा आमचे कडेन रोस्टर ना. सोशल वेलफेअर डायरेक्टर सोशल वेलफेअर आनी ट्रायबल वेलफेअर म्हणटात की आमी फक्त रोस्टर पळयलो सुद्दां जाल्यार पॉयंट कशे दितात म्हणजे रोस्टरच ना जाल्यार पॉयंट कशे दितात आनी पॉयंटूच ना जाल्यार तुमी रिक्रुटमेंट करतात कशे. हो हांगा एक यक्ष प्रयत्न जाल्लो आसा. हे फक्त फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यां खातीर न्ही, ते जनरल जी कॅटेगरी आसा तेंच्या खातीर सुद्दां लागू जाता. जेन्ना रिजर्वेशनूच करपा खातीर रिक्रुटमेंट करपा खातीर रोस्टर पॉयंट्स किंवा रोस्टरूच ना प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन तर भुरग्यांचे अपॉयंटमेंट खंयच्या बेसिसाचेर तुमी घेतले वयता तांकां पॉयंट्स कशे दिल्ले. आतां हांगा क्लियरली तांच्यांनी मेन्शन केलां हांगा की रोस्टर पॉयंट्स हो इश्यू सामको क्रिटिकल जाला. जेन्ना म्हणटा एक्सटेंड केल्या रिजर्वेशना खातीर A, B, C, D पण सगळ्यात इम्पॉर्टंट रिजर्वेशन कशें दिल्लें वयता हो एक व्हडलो घोटाळो आतां तुमच्या मुखार हांवें हाडलेलो आसा. हातूंत प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे आतां जी डिपार्टमेंट्स म्हटले हांवें ती सगळ्या डिपार्टमेंटांची खास करून होम डिपार्टमेंट जनरल आनी होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शन हाजे कडेन रोस्टर ना. हांव स्वता गेल्या विकान अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट हांचे कडेन वचून मेळ्ळो. ताचे कडेन उलोवप केलें आनी ताचे कडेन विचारलें तुमच्या कडेन रोस्टर आसा. तो म्हणलो आमचे कडेन ना, बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडेन आसा. बाकीच्या डिपार्टमेंटांचे जे प्रूफ आसा ते ऑलरेडी म्हज्या फुडल्यान आसा. म्हजे कडेन आसा हे तुमच्या फुडल्यान दवरला, मार्क केल्लें आसा की तांच्या कडेन रोस्टर हो अवेलेबल ना.
आतां रोस्टरूच ना जाल्यार रिक्रुटमेंट करतात कशे? जॉब्स भुरग्यांक दिल्ले खंयचे वयता? फ्रिडम फायटराचे भुरगे आसूं, एबी कॅटेगरी आसूं, जनरल आसूं, फायनली तांची मेरीट कशें पळयल्ले वयता? मेरिटाचो प्रश्न येता. जो डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स आसा, मेरिट्साचे डिसर्विंग, ताका जॉब कसो दिलो? फ्रिडम फायटराचे रिजर्व कॅटेगरी जाता तर ते कशे दिल्ले वयता? आतां हो व्हडलो क्रिटिकल आनी घोटाळ्याचो हो सामको फुडल्यान आयिल्ले आसा. घोटाळो जो आसा प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो हो फुडल्यान आयिल्लो आसा. आनी गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी लक्ष घालपाक जाय. म्हाका दिसता ताका सांगीत ना काय अशें दिसता. अंडर सेक्रेटरी जी मिटींग जाता ती खंयच्या विशयाचेर जाता हे तांकां दाखयल्लें वचना. हातूंत तांच्यांनी मिनिस्टरांची मिटींग जाली. हे नोटिफिकेशन काडटना मिनिस्टरांची मिटींग जाला म्हणून नमूद केला आनी स्पेशल नमूद केला तांच्यांनी. This issue with the approval of the Council of Ministers in the 105th Cabinet meeting held on 17 June 2026 under the chairmanship of the Chief Minister. आता इतले जे मिनिस्टर आसात आनी प्लस आमचे मुख्यमंत्री हांच्यांनी एक पळोवंक नाका. रोस्टरूच ना रिजर्वेशन कशें जाता आनी अंडर सेक्रेटरी तांकां मिसगायड करता अशें दिसता. रोस्टरूच ना जाल्यार अंडर सेक्रेटरी कशें सांगता तुमी की हांगा रोस्टर पॉयंट्स 95 आसपाक जाय जावं आनी कितें आसपाक जाय? म्हणजे हो असो घोटाळो आसा जो सगळ्यांक परस लिपयल्लो आसा आनी सगळ्या म्हणजे भुरग्यांचेर जो आसा हो इनजस्टीस अन्याय जात येयला आनी फुडें जातलो असो दिसता. ते GPSCचे आसूं, गोवा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचे आसूं, जावं खंयच्याय पोस्टा बाबतींत आसूं, हांगा क्लियरली कट ज्यो इन्फॉर्मेशन्स RTI थ्रू ऑप्टेन केला ते सरकाराचेच तर्फे घेतलेले आसा. जे RTI इन्फॉर्मेशन तांच्याच डिपार्टमेंटांनी म्हाका प्रोवायड केल्लें आसा आनी क्लियरली प्रत्येक डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा आमचे कडेन रोस्टर ना. ताच्या मुखार टॅक्निकल एज्युकेशनाच्या बाबतींत म्हणपाक जालें जाल्यार ते म्हणटा कितें की आमी रोस्टर मेंटेन करिना, सोशल आनी ट्रायबल वेलफेअर म्हणजे ते दुखोवपाचें जालें राजकारण. आमी मेंटेन करिना ते मेंटेन करिना. हे आतां सगळे तांचेच पेपर, गव्हर्मेंटचेच पेपर सगळे म्हज्या फुडें आसा सगळे जे आमी तो परिस्थिती अशी आसा की जेन्ना एक भुरगो आपले मेरीट बरें शिक्षण घेवन फुडें सरता एका पोस्टा खातीर आनी आपले मेरिटाचेर जावं रिक्रुटमेंट जावचें त्या पोस्टा खातीर अशें मागता. पण अशा तरेचो जर घोटाळो आसा खास करून पॉयंट्सा बाबतींत, रोस्टर पॉयंट्सा बाबतींत, जाल्यार जातलें कशें रिक्रुटमेंट आनी ताका न्याय कसो मेळटलो. आनी फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांच्या बाबतींत जर म्हणलें जाल्यार A&B कॅटेगरीच्या बाबतींत म्हणलें जाल्यार ते रिक्रुटमेंट GPSC करतात. आतां GPSCचे जेन्ना हांगा प्रश्न आयता तेन्ना GPSC कसलेंय डायरेक्शन हातूंत दिल्ली ना. फक्त प्रिंसिपल नोटिफिकेशन जे आसा सुरवातीचे तेकाच एक्सटेंडेड डेट दिल्ली आसा. तातूंत A&B कॅटेगरीचे तुमी पळोवपाचे जावं तांकां सांबाळून घेवपाचे काय तांचे बेगिना बेगीन सुटावो करपाचो कसलेच हे फक्त नोटिफिकेशन. तातूंतल्यान GPSCचो तुमकां खबर आसा जो थंय चेअरमॅन आसा ताका कांयच खबर ना. तो स्वता अनक्वॉलिफायड आसा आनी ताका जर बसयल्लो आसा ताका हाज्या बाबतींत कांयच खबर ना. आनी जेन्ना हांवें ज्या ज्या वेळार थंय एप्लिकेशन केल्लें आसा RTI अंडर इन्फॉर्मेशन घेवपा खातीर तेंच्यांनी ते इन्फॉर्मेशन दिल्लें ना आनी ते दिल्यार तेवूय चुकीचें इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. आतां 18 जुनान तुमकां खबर आसा 18 जुनान CMान जायते जाणांक अपॉयंटमेंट लेटर दिली C&D कॅटेगरी पोस्टा खातीर. तातूंत CMान भुरग्यांक सांगलेलें मॅसेज पावयल्ली की तुमी म्हाका थँक्यू म्हणपा खातीर प्रेस घेयात. प्लस सगळे भुरग्यांक थंय स्पेशल ऑर्डर धाडलेली चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर भुरग्यांक तुमी येयात आनी प्रेसाक जावं आपल्या प्रोग्रामाक रावात अटेंड करतात. हांवें प्रेस घेतली एज अ प्रेसिडेंट. CMाचे थँक्यू म्हणले, सरकाराचे थँक्यू म्हणले, कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे आभार मानले. दुसरेच दिसा होम डिपार्टमेंटांतल्यान 4 भुरग्यांक आफोवन धमकी दिवपाचो प्रकार घडला. तुमी प्रेसाक कशी रावली? जेन्ना CMूच म्हणटा की तुमी येयात आनी थँक्यू म्हणात आनी ताज्या नंतर 4 भुरग्यांक आफोवन थंय धमकी कशी दिली? हांवें स्वता वचून डिपार्टमेंटान वचून अंडर सेक्रेटरी विचारलें हें कशें काय म्हणून तुमी धमकी दिली. आतां तो डिनाय करता आपलें म्हणून. डिनाय कशें करूं शकता? CCTV तरी कॅप्चर जाल्या न्हू तुमच्या भितर कोण येयलो तुमच्या डिपार्टमेंटान फ्रिडम फायटर 4 भुरग्यांक खंयचे आपयले तुवें
कितें थ्रेट दिली हे तरी ते रिकॉर्ड जालाच आसतलें CCTV हाची सरकारा तर्फे आमच्या मुखेलमंत्र्यान ही इन्क्वायरी जावपाक जाय अशें कित्याक जेन्ना आपयता तुमीच आझाद मैदानाचेर 18 जून क्रांती दिन अशा वेळार ज्या जाग्यार प्रेसाक रावलं ते प्रेस कितें तुमच्या ओपोजिशनाक उलोवपाक लावना सत्य परिस्थिती उलयल्या आनी तुमकां थँक्यू म्हणटा फुडाराक आनी अशें आसतना तुमी त्या 4 भुरग्यांकूच कित्याक आपयता आनी मागीर डिनाय करता हो रिकॉर्ड जाल्लो आसा सामकी CCTV त्या डिपार्टमेंटाक भितर सरताना एंट्री करतना हे रिकॉर्ड जाल्ले आसा ताजेर इन्क्वायरी जावची ताच्या उपरांत आमचे माननीय प्रधानमंत्री म्हणटात की मन की बात फ्रीडम फायटरांच्या बाबतीत मन की बात आता दिल्ली पासून बॉम्बे पासून सगळीकडे फ्रीडम फायटरांची भुरगीं आसा मन की बात जेन्ना म्हणटा तेन्ना मन की बात आमच्या माननीय प्रधानमंत्र्यांनी फक्त आपलीच मन सांगलें अशें जायना आमकां अशें दिसता की तुमी आमचें आयकून घेवंक जाय हांवें कितलोच पत्र वेव्हार केल्लो आसा माननीय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांगा ताजो कांयच आमकां रिस्पॉन्स मेळना ह्या बाबतींत रिजर्वेशना बाबतींत ताज्या बरोबर आमचे गव्हर्नर जे आसा गोंयचे गव्हर्नर गोंयचे राज्यपाल हांचे कडेन पत्र वेव्हार केलो तांचो आमकां पुरेसूर कसलोच रिस्पॉन्स मेळना जेन्ना GPSC संबंदीत जेन्ना मॅटर येता तेन्ना तांचे कडेन आमकां कसलोच रिस्पॉन्स मेळना ह्या बाबतींत जापतीत एक्शन इनिशिएट तांच्यांनी केल्ली ना आनी तांच्यांनी खरें म्हणटा ह्या बाबतींत ती घेवपाक जाय सो हो एकंदर जो इश्यू आसा आतां तो मेन म्हटल्यार हो रोस्टरा बाबतींत हो रोस्टर घोटाळो जो तुमच्या मुखार आमी दवरला आनी हो बारकायेन लक्ष दिवपा सारको आसा हो फक्त फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यां खातीर लागू जाता अशें ना सगळ्या जनरल भुरग्यांक लागू जाता जे जनरल आसा बाकीचे रिजर्व कॅटेगरी आसा तांकां लागू जाता जेन्ना डिपार्टमेंटान प्रत्येक डिपार्टमेंटान रोस्टरूच ना जाल्यार रिजर्वेशन कशें जाता रोस्टरूच ना जाल्यार त्या भुरग्यांचे मेरिट जो पॉयंट्स कशे काउंट केल्ले वता ते नाच फक्त ह्या नोटिफिकेशनाचेर म्हटलें वयता पण इन रियालिटी वास्तवीक पळोवपाक जाल्यार सच्चाई म्हणजे सत्य पळोवपाक गेल्यार हांगा खंयचोच रोस्टर अवेलेबल ना तर हे हांव गुडुलीसांवूच म्हणटलो हिंदीन आमी घोटाळे म्हणटलो हो घोटाळो जो आसा रोस्टरचे घोटाळे प्रचारान हे आतां कशें सुटावो जातलें आनी भुरग्यांचेर जो अन्याय जायत येयला हो आतांचेच न्ही म्हणजे 2019 हांगा जे आसा थोडे 2019 2020 वेगवेगळे आसा ते सगळे कॉपी दवरलेले आसा अल्टिमेट 2019 जर आतां काउंट करता तर 2019 पयलीं रोस्टर नाशिल्लो आतांवूय ना आनी ताच्या मदींय ना म्हणजे रोस्टर नाच कशें जाता तर जॉबाचें रिक्रुटमेंट कशें हांव गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की तुमी बारकायेन हाचेर लक्ष घालचें हें जे हो करप्शनचो भाग आसा ज्या तरेन चल्ला रोस्टर ना रोस्टरचे पॉयंट ना भुरग्यांच्या रिक्रुटमेंटा बाबतींत सगळे हो अन्याय चल्ला हाचेर लक्ष घालून हो सुटावो करपाची गरज आनी नोटिफिकेशना बाबतींत म्हणल्यार फक्त प्रिंसिपल नोटिफिकेशनच्या आधाराचेर एक दोनूच क्लॉज डेट एक्सटेंड केल्या आनी हातूंत दाखयलें सो हांव मागता आमचे मुखेलमंत्री हातूंत मातसो उजवाड घालचो आनी न्याय दिवचो तशेंच GPSC डायरेक्शन जे दिवपाक जाय तेवूय दिवपाची गरज आसा आनी रोस्टरच्या बाबतींत थोरो इन्क्वायरी जावची आनी तेजेर कितें तो सुटावो जावचो हे जेन्ना अशे तरेचे इन्फॉर्मेशन तेच डिपार्टमेंट आमकां दिता थ्रू RTI की आमचे कडेन रोस्टर ना म्हणून हाचो अर्थ असो जालो की हे इलिगल जालें इलिगॅलिटीज आसात आनी इतलीं वर्सां हो आतां 2019 म्हजे कडेन हें घेतलेलें इन्फॉर्मेशन तांकां खबरूच ना म्हजे कडेन आसतालें म्हणून हे सगळें म्हजे कडेन 2019 रोस्टरा बाबतींत घेतलेले आसा आनी तेंच्यांनी क्लियर कट म्हणटा ना जेन्ना अशें आसा तर तुमी रिक्रुटमेंट कशें केलें आनी रोस्टर पॉयंट्स कशें काडटात तुमी तशें जाता कशें दाखयता म्हणजे हातूंत पूर्ण इलिगॅलिटीज जाले सगळ्यो बरोबर कारण म्हणटा कित्याक जाणा जेन्ना अंडर सेक्रेटरी नोटिफिकेशन काडटा मिटींग मीन्स अंडर सेक्रेटरीची CM वांगडा जाता कौन्सिल ऑफ मिनिस्टरांची मिटींग जाली तेन्ना मिनिस्टरांनी कांय हाजेर आक्षेप घेतलो ना तांच्यांनी तरी विचारपाक जाय आशिल्लें रोस्टर पॉयंट्स रोस्टर हाजेर खंय कितें पावलें आसा स्टेज कितें आसा स्टेटस कितें आसा तांच्यांनी कांय मागलेली ना आनी अंडर सेक्रेटरी तांकां गायड करतात जे सगळे डिपार्टमेंटाचे आसा पर्सनल आसूं होम आसूं बाकीचे हाजे डिपार्टमेंट आसूं सोशल ट्रायबल
ह्या डिपार्टमेंटाचे सगळे जे अंडर सेक्रेटरी आसात ते तांकां गायड करतात. म्हणजे चुकीचे गायडन्स दिल्ले वयता अशें जालें मुख्यमंत्र्यान. तुम्ही बरयला मुख्यमंत्र्याक हेजे फाटल्यान ना हांवें हें बरोवन आतां पयलीं म्हणटा कित्याक फुडल्यान हांवें कारण जेन्ना तांकां सांगलें तेन्ना तो मानपाकूच तयार. अंडर सेक्रेटरी तो म्हणटा की आपल्या कडेन ना त्या बाकीच्या डिपार्टमेंटान बाकीचे डिपार्टमेंट म्हणटा म्हाजे कडेन ना सोशल वेलफेअराक आसा. जेन्ना अशें एका दुसऱ्याचेर घालता म्हणजे हातूंत कितें तरी गडबड घोटाळाच आसा. व्हडले पुलीस हांवें व्हडलो घोटाळो जालो आनी अशा तरेचो जर आसा जाल्यार गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूय येवन हातूंत घोटाळोच आसा जाता. हितून पॉयंट्स आनी खंय GPSC ऑलरेडी गरब जाल्लेच आसा थंय. ताजे रिक्रुटमेंट सामकेंच गेला. ताजेर कोण लक्षच घालिना कोण आवाजूच करिना. इवन आमचे गोंयचे माननीय राज्यपाल ताजेरूच रिप्लाय करिना. ताचेर कसलेंच लक्ष घालिना कसलीच एक्शन घेयना. जेन्ना राज्यपालूच येना घेयना एक्शन कितें उलयलेलें आसा की सामकें करप्शनाचो भाग इलिगॅलिटीज. एक फावटी अपॉयंटमेंट इंटरव्यू आफ्रिका GPSCचे हांवें एप्लाय केलें पयशे घेतले तुमी 1,000 परत एप्लाय केले पयशे घेतले परत एप्लाय पण रिजल्टूच म्हणजे 3,000 5,000 तुमी आनी घेतले म्हाजे ते सगळे हितून गेले फंडाक गेले तुमचे अशें जालें ना. आतां फंड कोण वांटून घेतला GPSC हें म्हाका खबर ना पण म्हजे स्वताचे हांवें 3 फावटी एप्लाय केले प्रिंसिपल पोस्टा खातीर थ्रू प्रॉपर प्रोसेस. तांच्यांनी रिजल्टूय केलो ना आनी 3,000 भितर उरले. सो हेका करप्शन म्हणटात. जेन्ना 1 रुपया सुद्दां कोणें खाल्लो म्हणटकीर करप्शनचो भाग येलो. सिमिलरली 1,000 तुमी घेतली फी एप्लिकेशना खातीर भितर केलो प्रोसेस केलो ना म्हणजे करप्शनचो भाग जालो. GPSC हे व्हडलें करप्शन चल्लां आनी आयज हे समोर जे तुमच्या मुखार दवरला हो व्हडलो घोटाळो जालो. बाकीचे एप्लाय करता आसतले पण ताका दुश्मन काय घेवपाचें ना. तांकां वायटपण घेवपाचें ना. कोणाचें कितें आसता मिनिस्टराचे थ्रू प्रेशर्स आसता आनी कितें करता तांकां वायटपण घेवपाचें ना. म्हाजो जॉब जावचो ना आनी म्हाका भितर घेवचें ना घडये भितर त्या पोस्टाक असो आसूं शकता. म्हणून ते वायटपण घेवपाक सोदिना. CMा कडेन उलोवंक सोदिना बाकीच्या मिनिस्टरा कडेन हें करूंक सोदिना. त्या डिपार्टमेंटा कडेन ते वायटपण घेवंक सोदिना आसतलें. हांव म्हाजें कशें आसा म्हाजे बापाय सारकें म्हजो फ्रिडम फायटर बापाय सारकें तो धडक बेधडक त्या पयलीं पासून उलयतालो जे आज आतां पर्यंत तसो हांव धडक बेधडक सगळे लोकां कडल्यान दवरता. ही सत्य परिस्थिती. तांकां दवरपाचेंच ना तांकां उलोवपाचेंच ना सत्य परिस्थिती भायर काडपाचेंच ना जें चल्लां तें अशे तरेन कशें जातलें. बाकीचे कशें आसा की एकदां ते सफर जाले उगी रावता फुडले फावट पळोवया म्हणून परत सफर जाले फुडले फावट पळोवया म्हणून अशे तरेन कशें जातलें. हातूंत कितें जातलें तांकां जाय ती मनमानी चलतली. तांकां जाय ते जॉबाक कोणाक घेवपाचें ते घेतले आनी हे रोस्टर पॉयंट फक्त नोटिफिकेशनाचेर पुरती उरतले. हे रोस्टर पॉयंट कोण फीस खंय म्हाकाच खबर ना अजुनूय हांव सोदतां. हातूंत जर तेंच्यांनी म्हटलें की रोस्टर ना एक 50 कॅन्डिडेट्स आसा तांचे सर्कुलेट जावन मागीर एक CFA पोस्ट येता जावं up to 60 कॅन्डिडेट CFA पोस्ट येता एका पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटान तो रोस्टर तो रिजर्वेशनाचो रोस्टर आयदर इट्स E कॅटेगरी और B कॅटेगरी C कॅटेगरी और D कॅटेगरी तो रोस्टर म्हणजे नॉट ओन्ली चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स प्रत्येक जनरल कॅन्डिडेट जो आसा जो बरो शिकणारो आसा बऱ्या पोस्टार थंय हें घोटाळो सुरू जाला. हो आसा हो दिसून लागतलो आनी तो क्लियरली ट्रान्सपरंट दिसता. करप्शनूय आसा जॉब दिवपाक करप्शन आसा. इलिगॅलिटी आसा नंबर 1. करप्शन हांवें कित्याक म्हटलें जेन्ना म्हजे कडल्यान तुमी एप्लिकेशन घेतलें एडवर्टायज मेळटलें पोस्ट मागयलो प्रिंसिपल पोस्टा खातीर हांवें एप्लाय केलें फी घेतली म्हजे कडल्यान तुमी स्क्रुटनी जाली तुमची व्हेरिफिकेशन जालें तुमची इंटरव्यू जाली ना कांयच ना. सो तुमी रिजल्ट डिक्लेअर केलो रिजल्ट डिक्लेअर केलो म्हणजे पयशे म्हाजे फी गेले अशें करप्शन जालें. ताच्या नंतर म्हणटा तुमी कितें जॉब दिवपाक करप्शन आसा. ऑब्वियसली जालें हेंच दाखयता की जॉब दिवपाक करप्शन आसा. जेन्ना रोस्टर फक्त नांवा पुरती उलयता म्हणजे जॉब दिवपाक करप्शन आसा. फायनली आतां म्हणजे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचें दिसता ट्रान्सपरन्सी म्हणटा कशी ट्रान्सपरन्सी जावंक शकता. दाखया GPSC सारखे गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन गोवा लोकसेवा आयोग गव्हर्नराच्या अंडर फंक्शन करता. तातूंत इतले जातून कांयच एक्शन घेतली वचना म्हणजे त्याच्या फुडें हें आनी काय उरलें ना. आनी म्हणटात की BSc चेअरमन आसा पळय तो BSc चेअरमन आसा हय फिट ना अजिबात ना. ताजें तुमी क्वॉलिफिकेशन
पळया आनी खरें रिक्वायरमेंट कितें जाता तें पळया त्या पोस्टा खातीर. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाचे चेअरमॅन आसा ताचे जे आसा चेअरमॅन तेजेर क्वॉलिफिकेशन पळया. ही इज नॉट फीट फॉर द पोस्ट. 45 लाख ऑफकोर्स दवरला पळयात तुमी तेजें क्वॉलिफिकेशन पळया. GPSCचो रोल हाजो मेन चेअरमॅनाचो रोल कितें? एडमिनिस्ट्रेशन पासून रिक्रुटमेंट पासून सगळो रोल पळयात तुमी आनी तो खंयच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाच्यान थंय रिक्रूट जाल्लो आसा. गोंयांत ना, गोंयांत आमचे कॅन्डिडेट ना ज्या पोस्टा खातीर आसा. खूब जायते जाण आसा तांकां कित्याक रिक्रूट केना? तुका थंयसरलो भायलो कित्याक हाडचो पडलो? गोंयांत खूब जाण आसा त्या पोस्टा खातीर, बरे शिकलेले आसा त्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पोस्टा खातीर, कित्याक दवरला ना? इंटेन्शन हातूनच क्लियर जालें की म्हाका तरी अनुभव येयलो की हांवें जे एप्लाय केला त्या हेजेर एक म्हणजे करप्शन पयशे तुमी सरळ खाता, प्रिंसिपल रिजल्ट डिक्लेअर करीत ना, हातून क्लियरली कट दिसता. आनी जेन्ना हांवें थ्रू RCR सुद्दां ओपन केलें सगळें इन्फॉर्मेशन तितून तुमी प्रोवायड करिना इन्फॉर्मेशन म्हणजे क्लियर कट करप्शन. UPSC म्हज्या खंयच्याच प्रश्नाक आजून फुडें येयल्लें ना आन्सरां दिवपाक. जावं हे डिपार्टमेंट येयल्लें ना, GPSC तर आतां पर्यंत येयल्लें ना. हांव तांकां सरळ चॅलेंज करता म्हज्या फुडल्यान बसात फेस टू फेस जावन GPSC जावं बाकीचे डिपार्टमेंट फेस टू फेस बसा. हांव हे घेवन बसता बाकी सगळें घेवन बसता म्हजे कडेन जे काडलेले आसता क्लियर कट कळटलें. आनी फ्रिडम फायटराच्या बाबतींत म्हणटालो की आपणें आतां सगळे जॉब दिवन सोंपयतलो सगळ्यांक. कसो सोंपयतलो? म्हाका दिल्या शिवाय तुजें सोंपचेंच ना. हांव लास्ट आसतलो थंय फ्रिडम फायटराचो भुरगो. हांव तुका मेरिटाचेर हांव मागता. हांव तुजें CFF रिजर्वेशन मागिना, मेरिटाचेर आसा. म्हाका दिल्या शिवाय तुजें तें लिस्टूच सोंपचें ना. कशें जाता? तुमकां दिता तें तुमकां दिवचें ना म्हणून? कितें म्हणटा? तुमकां दिता तुमकां दिवचें ना म्हणून? आतां पर्यंत जे चल्लां 8 वर्सां जालीं दिसता, इतलो मोग चल्ला आमच्या भितर कळ्ळें. थंय पळयात तुमी की जशें फ्रिडम फायटराचो भुरगो एकलो गेलो की CM म्हणटा की तुमी ते PhD काडटात, तुमी वयले बोगो काडटात. म्हाका सांग, जेन्ना हांवें मुवमेंट लीड केलें फ्रिडम फायटर भुरग्यांचें जवळ जवळ 4 वर्सां लीड केलें आनी फायनली जेन्ना पळय आझाद मैदानाचेर वयली बोगो मारल्यो तें नवेंच आंदोलन हांवें सुरू केल्लें हांगा आझाद मैदानाचेर. ताच्या नंतर तिरडी आंदोलन जालें फोंडा, मडगांव, पणजे ह्या मेन भागांत जाता. तेन्ना तुमी जागे जाता कारण कित्याक तेन्ना तुमकां दुखलें बरोबर. तेन्ना तुमकां दुखलें सरकाराक, तेज्यान पयलीं कोणाक दुखूं नासलें. मग हेज्यान फुडें आनी फकत आंदोलनां करीत दिताय हो तुमकां धक्को बसलो आसलो भुरग्यांक घेवन. आनी जेन्ना आमी आमरण उपोशणाक सुरवात केलें ते खंय तरी फ्रिडम फायटर मरतलो आनी व्हडली घटना घडटली हें तांकां दिसून आयलें आनी तेंच्यांनी मागीर इमिडिएट एक्शन घेतली. हांव CMाक बरें म्हणटा तेंच्यांनी जॉब दिल्या. CM ती कॅटेगरी दिली. वॉट अबाउट AMDचें कितें? ती चॅलेंज केली कोर्टान, चॅलेंज करतली. कितें म्हणटा? चॅलेंज करतली तुमी कोर्टान. हांव कोर्टान हाज्या बाबतींत गॅजेटाच्या प्रिंसिपल पोस्टा बाबतींत हांव गेल्लो 2-3 गेलो. तातूंत तांच्यांनी म्हाका जे डिसिजन दिल्ले आसा ते एलिजिबिलिटी बाबतींत म्हणजे पात्रता, म्हजी पात्रता हायकोर्ट गेला. हायकोर्टान तांकां डायरेक्शन कसलें दिवना की डायरेक्ट रिक्रूट करचो. GPSCचें डायरेक्शन जें आसा तें गव्हर्नरान दिवंक जाय आशिल्लें की जेन्ना हो डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स आसा ताका डायरेक्ट अपॉयंट करचो. हें गव्हर्नराक हांवें पळयलां आनीच खबर ना अशें दिसता. कारण आमचे जे ऑफिसर्स आसा तेच्या अंडर PA आसता, सेक्रेटरी आसता, ते कांय इन्फॉर्मेशन तर प्रोवायड करिना जाता. म्हाजी कितलींच लेटरां गेल्लीं आसा. हांवें गेले ते प्रेस कॉन्फरन्साक 2 फावटी दाखयली. थ्रू मेल केल्या, थ्रू रजिस्टर पोस्ट केल्या, स्पीड पोस्ट केल्या ताचे कडेन. हो म्हाजोच इश्यू न्हू, म्हाका तरी जनरल सुद्दां केल्या. कसलेच रिप्लाय हांवें आज पर्यंत गव्हर्नर ऑफ गोवा हांचे कडल्यान पळयल्लो ना. इवन प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान पळयल्लें ना. आनी बाकीचे जे आसा हेल्थ डिपार्टमेंट तांचे सामकें संथ चल्लें. म्हणजे कितें आसा हेजेर तर रिप्लाय ते म्हाका करपाक येयले ताका खबर आसा. तेज्या फुडलें म्हाजे कडेन आसा. ताजे फुडले जे घोटाळे जे आसा ते म्हाजे कडेन आसा हें तांकां खबर आसा. म्हणून ते कांयच उलयना. घोटाळ्याच्या बाबतींत कांयच उलयना, रोस्टराच्या बाबतींत कांयच उलयना. फक्त म्हाजे तुजेर धुकल दिता, तो तुजेर धुकल दिता. आमचे कडेन गोश्ट ना. कितें सांगून हांव रेडी आसा फेस करपाक. GPSC म्हज्या फुडल्यान बसा. चेअरमॅन आसूं बाकी सगळे आसूं आन्सरां म्हाका दिया. तुमचे आतां पर्यंतचे 2019 पासूनचे फक्त प्रिंसिपल पोस्ट आसूं तो असिस्टंट प्रोफेसर आसूं सगळे हेजे बाबतींत हांव तुमचे कडेन सत्य दवरता. थंय CFFच्या जाग्यार GPSC गोवा कॉलेज वाठारांत एक असिस्टंट प्रोफेसर इलिगल बसयल्लो आसा. CFFचो पोस्ट दिला जनरल कॅटेगरी. तेवूय म्हाजे कडेन प्रूफ.
फायल आसा समज RTI इन्फॉर्मेशन करता सो हो कितें हो घोटाळो म्हणजे जे रिजर्व आसलो ताका जो फावो आसलो असिस्टंट प्रोफेसर द असिस्टंट टीचर जो म्हणून ताका दिवपाचो सोडून तुमी ताका कसो दिलो तो तुमी रोस्टर म्हणटात तर रोस्टर खंय न्हू त्या बाबतीत रोस्टर आसा तर खंय फक्त त्याच टायमार तुमी रोस्टर तयार करता अशें कितें आसा म्हणजे जेवणाच्या टायमारूच फक्त जेवण करतले आनी मागीर हे कशें कितें आसा आमकां सांगपाक जाय रोस्टर म्हणटा तो इतलें वर्साचो मेंटेन आसपाक जाय टायम टू टायम रिवायज जावपाक जाय आनी ताच्या बरोबर तो वयर सुद्दां येवपाक जाय RTI इन्फॉर्मेशन काडटा ते डिफिकल्टी फेस जाता ना RTIचें इन्फॉर्मेशन काडटाना डिफिकल्टी हीच फीस आसा की थोडे लिपयतात अशें दिसता म्हाका कारण हांगाच पळया तुमी नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जावं हांगा डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन तांचे कडेन ना म्हणटाले हांगा तांच्यांनी कितें म्हटलां रिजर्वेशन रोस्टर एज अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर एंड डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर हांवें विचारलें तांकां प्रोवायड द कॉपी बाय द रिजर्वेशन फॉर पोस्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स नॉट पब्लिश फॉर द सेट पोस्ट आमचे कडेन ना तांचे कडेन ना आमकां आता सीएमान हाजेर लक्ष घालपाची गरज आसा नाल्यार हे फुडें आनी वाडटले आनी हे कशें जातले चल ते जातात म्हणटा आनी तशें तशें वाडत वयतले मागीर सगळे भितर डिपार्टमेंट भितर डीप वचत कॉपी जाय जाल्यार घेवं येता तुमी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.